सोर विश्वेचे रोचणे आणि मनशाचे रोचणे परिशुद्ध आत्म्याक भोव महत्वाचे भागीदारपण आसा. सोरासोरी 20,000 कोटी गॅलेक्सीनी भरलेलो भोव व्हड आनी विशाल जावन आसा हो विश्व. ह्या विश्वेक चलोवपी आनी सांबाळून दवरपी शक्ती देवाच्या परिशुद्ध आत्म्याची शक्ती जावन आसा. मनशाक रूप दिवन ताचे थंय जिविताचो स्वास घालून मनशाक जिवीत दिवन बदल्लो ह्याच परिशुद्ध आत्म्याचे शक्तीन जमनीवेली माती घेवन निर्माण केल्ल्या मनशातावन स्वयंबाक आडपून आत्म्याचे शक्तीन फुडें चलोवन सदांकाल जिवंक अमरपणाचो मनीस जावन बदलच्या आपल्या आत्म्याक देवान ताका फावो केलो. आत्म्याची फळां उपसून देवान मनशांक आपले शक्तीच्या घडसाणीन भरली. अशें खरी भुरगीं म्हूण देवान मनशांक परिशुद्ध आत्म्यान भरली. पूण सुरवातेक तावन फुटकिरो जावन आसलेलो सैतान हाचें उतर आयकून देवाची आज्ञा मोडून मनशान देवाच्या आत्म्यांक ओगडायलो. ह्या खातीर वैकुंठांतली भायर घातली. वैकुंठांतली भायर घालून सैमाच्या वणवण्या वरवीं फुडें गेल्ल्या मनशान सैतानाक आडपून परतून येवच्याक देवान ताका पृथ्वीमेर धाडलो. देव भुरग्याचें संरक्षण करून परतून आपूण वचच्याक आसात ते दैवीक सोडवणेचे येवजणेचो वांटो जावन देवाच्या पुतान आपले पयले येणे पूर्ण करून पुनर्जिवंत जावन गेल्या उपरांत परिशुद्ध आत्म्याक धाडलो. फातो केल्ले उद्देशी देवाच्या अमरपणाचो रूपकार आसलोले देव मोहिमेक देव भुरगीं फावो जाली ना. हे अमरपणाचे देव मोहिमेंत भागीदार जावंक देव भुरग्याचें दायज जावन आसा. हें दायज जोडून घेवन काशा कोरी पर्यान त्या दायजाचो इसारो कात्री जावन देवान भुरग्यांक परिशुद्ध आत्मो दिलो. हें दायज जोडून घेवन काशा कोरी पर्यान पुतान आपल्या दुसऱ्या येण्याक परिशुद्ध आत्म्याक परतून दिवच्या दुसरे पेंटकोस्तान. अशें देव भुरग्यांनी देवाच्या स्वभावाक व अमरपणाक रुपांतर जावचें. त्या पासत शेवटाच्या काळार उगडापी कोरच्याक तयार करून दवरलेले सोडवणेक परतून येवच्या देवाच्या पुता इमॅन्युएला पासत देवाची शक्ती जावन आसलेल्या परिशुद्ध आत्म्या वरवीं येशू क्रिस्ताचेर आसलेल्या भावार्थान तुमकां राखून दवरल्या.